हांव सगळ्यांक विश करनासतना एकूच पयलीं सांगोसो दिता, ही जी 100 दीस आज विश्वजिता गेल्या अर्ध्याचेर 100 days आज हो लोक मनयता आनी म्हाका दिसता दी एंटायर गोवा नीड्स टू वेक अप एंड बी हियर फ्रॉम नाव ऑनवर्ड्स. कित्याक जोरी तोरी हो लोधा प्रोजेक्ट आमी जे 39 हेचेर जे निशेध माताय, पयलो हो जावना हो लोधा प्रोजेक्ट आनी हो जावना तेगे पेट प्रोजेक्ट. या लोधाक जोरी तोरी आमी गोंयसून भायर धडपाक शकनाय जाल्यार दिस इज गोइंग टू बी द मेजर डिफीट फॉर गोवन्स. वी हॅव टू फायट दीस बॅटल. वी हॅव टू बी विथ द पीपल ऑफ कारापूर. वी हॅव टू मेक शुअर की तांकां जितली घटसाय जाता ती आमी दिवपाची गरज आहा. हांव सगळे कडेन मागता हे उरलाय ते दीस आमगेलो फूल सपोर्ट, आम आदमी पार्टी गेलो फूल सपोर्ट आहा. तुमको जर तर एक टाइम टेबल करपा जाता जाल्यार आमी म्हयन्याक 1-2 पार्टी तुमचे बरेर आमगे लोकांक घेवन, मुको 7 विलेज आहाय रायट फ्रॉम सेरावलीम, कोलवा, बेनावलीम, वार्का, ओर्लीम, कार्मोना आनी कावेलोसीम, हे 7 विलेजी मुजानी एक दीस बस करून म्हयन्याक एक पार्ट येवपा जाता. यू कॅन गिव मी 2 days इन अ मंथ. I will come with my people आणि सेम वे तुवें प्रत्येक लिडराक गोंयच्या तुम्ही उलो मारपाचो ताकी एक 30 days फॉर्मॅट जावपाक. दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल. तेन्ना तुमचे बरें आम सगळे एकठांय आसतले, तुमकांय घटसाण मेळटली. आनी म्हाका दिसता हे जे झूज आहा 39 हेचेर, दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कारापूर बट दिस इज रिलेटेड टू एंटायर गोवा. आज आमगेले लाखांनी जमीन एवरी डे आमी अवेअरनेस करताय. एवरी डे आमी प्रत्येक पंचायती वचोन प्रत्येक ग्रामसभेक वचोन आमी उलयताय की 39 हे स्क्रॅप करपा जाय. हे एनडीजेड एनडीए जे करून हाडटाय 39 अंडर हे स्क्रॅप करपा जाय. बट द बिगर पिक्चर इज दिस. हो लोधा प्रोजेक्ट जो हजारांनी आनी लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन तेमी अंडर 39 हे हडप करून आज हे जे करू सोदताय. मुगे उलो टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तू कितें दिसती पडना? 100 दीस जाले. Why are you staying quiet? Why is Goan suffering? Why are the people suffering? Why are we suffering? Because he is selling land. Yes, because they are all selling lands and they all need to be treated equally. Same like Vishwajit, same like the chief minister, all needs to be treated equally. And for that we need to unite. We need to make a plan. And if required, we have to sit down with them on a daily basis. मुगे request गोंयकारांक, सगळे political party एकठांय येयले म्हूण जायनाय. लोकांक एकठांय येवपाची गरज आहा. लोकांक तेंचे बरोबर बसोन वॉलंटरली विलेज वाइज 40 constituencies जाय, 30 days जाय per month. 30 days every day one constituency can come, irrelevant whether their political leader comes or no. I think people can come to Karapur, sit down with them and make this movement more stronger so that entire Goa can see what is happening. आमी हो movement आज इंगसोन आमगेले वांगडी थोडे जाण आज जंतर मंतराचेर प्रोटेस्ट केल्लो. हो जो आज गोंयचो मुवमेंट आहा, गोंयचो लँडा टॉपिक आहा, इट इज गोइंग टू गो टू द पार्लिमेंट. इट इज गोइंग टू गो राइट अप टू दिल्ली एंड दिल्ली इज गोइंग टू लिसन. Delhi is going to listen that the BJP Goa is stealing Goans. गोंयकारांगे जमीन चोरपा मुखार सरले आय, शेतकामत्यागे जमीन मुखार चोरपा सरले आय. आनी हे जेन्ना म्हाका सदा पार्लिमेंटात जेन्ना वाचतले तेन्ना थिंगसोन हे सगळे प्रोजेक्ट होल्डा जातले. हांव लोकां कडेन एकूच सांगता, युरी येयलो आहा मुगे टोटल अपील. हम 7 जाण आहाय ऑपोजिशनाक, सगळ्या एग्री जाता जायनाका 7 जाण उरपा जाय आनी 14 जाण जाय आणि 14 जाय to add to the 7. I am giving my word that I am here for a united opposition. Yuri should give his word and we should make it happen so that the first decision of the new government in 2027 is going to be to scrap 39A and that is going to be our decision and we are for it. Yes, सांगली म्हणून देव बरं करू. Thank you.